ॲक्सिडेंट झाले. कसो जालो खंय? थार गाडी हाडून मारली टायरान बसीच्या. तुम्ही खंयसून येताले? आम्ही म्हापशासून येतली. खंय वताले? दोडा मार्गा. कितें जालें तुमकां? आमकां लागले न्हू. आणि कोणाक तुमच्या कडेन? आमचे 5 जणांक आमकां लागले. आमच्या गावात बशीन खूब लोक आसलो. खूप लोक आसलो. खंयच्यान खंय वयताली बस? बस खंयच्यान खंय वयताली काय म्हणलें? म्हापशासून दोडा मार्गा. हां हां. मग तुमच्याच गावातले 5 जण आल्या. हां. तुम्ही खंयसरली? आम्ही मणेरी. आणि चड कोणाक लागला? चड माझ्या साशेक लागला आणि आमच्या आत्याक लागला कोणाक आणि शांती फाले. आणि म्हाका एक सांग, आता एक बांबोळी धाडल्या ती तुमची कोण आते? आते माझ्या गावात आते. तसे तळल्या आणि कोणाक कितें जावंक नाका. जास्त तुमकां मारूच लागला. कितल्यांक जाल्लो सगळ्यांका लागलं. तुम्ही पळोवंक ना आणि आम्ही पुढे येयलो न्हू. कितले 10-12 जाण आसले? 10-12 खूप असली. थोडी थोड्यान काडली वयसो. कितल्यांक सुमार जालो तो ॲक्सिडेंट? तो आम्ही टायम पळोवंक ना. स जातली. अस्नोडाच्यान एक थार गाडी वयताली अस्नोडा सायडीन आनी अस्नोडाच्यान दोडामार सायडीन एक बस वयताली. बसीन पॅसेंजर आसले आनी थारीन दुसरे गाडयेक ओवरटेक करपाच्या प्रयत्नान बसीचेर डायरेक्ट व्हरून फुडल्या टायराचेर धक्को मारलो आनी बस सामकी सायडीक गेली आनी बसीन सामको बोवाळ चल्लो. म्हूण त्याच टायमार हांव थंय पावल्लो. सो हांवें बेगीन स्कुटर दवरलें आनी बसीन धांवलो आनी बसींतल्या लोकांक काडपाचो प्रयत्न केलो. 108क फोन मारलो, PIक बिचोलच्याक फोन मारलो हांवें स्वता आनी PIन पुलीस स्टेशन पुलीस व्हॅन धाडली. मागीर 2 एम्बुलन्स येयले आनी जवळ जवळ 10 ते 12 लोक सादारण इंजर्ड जाल्ले. तांकां सगळ्यांक हांगा बिचोले PHCन हाडले. थारीन ज्या नाल्ली गाडी तो जमला कितें पळो कितें कशें कितें ना आसा तो गाडी ती काडपाक शकना कित्याक थारीचो एक्सल तुटला आनी ते बसीचो एक्सल तुटला. इतलो जबरदस्त धक्को आसलो की हेचो बसीचो फुडलो एक्सल आनी टायर फुटोन फाटल्यान पावलो. त्यो गाडयो विदावट क्रेन हालोवपाक शकना. सो दोनूय गाडयो थंय जाता. ड्रायव्हर धरला आतां ड्रायव्हर मेळ्ळा. पुलीस येयले. पुलिसांनी ताका ड्रायव्हराक मेळ्ळा. इंजर्ड आहात तितूंतल्या कोणाक GMCन रिफर केल्या? एक जाणटी बायल आमचीच रिलेटिव्ह ती तिका GMCनी रिफर केला आनी बाकीचे आसले तांकां म्हाका दिसता दोगां तिगांक कितें तरी हांगा एडमीट केलें. थारीन कितके लोक आसले? थारीन जो हांवें सारकें एक्झॅक्ट पळोवंक ना पूण 4-5 जाण थारीन आसले अशें म्हाका दिसता. आनी ते नशेनूय आसले कशें म्हाका दिसलें. लोकल पणजेची 07 पासिंग पणजेची गाडी. ना कितें म्हटलें तुमी थारीन आसले ते लोक कितें आसले? 4-5 लोक आसले थारीन. म्हाका दिसता ते नशेन आसले अशें दिसता कित्याक तेणी ओवरटेक करपाक गाडी जेन्ना भायर काडली परत भितर घालपाच्या प्रयत्नान तेणी ती बसीचेर व्हरून ठोव करून मारली. तो रस्तो कितें अरुंद निरुंद रस्तो आतां कितें जाला रस्त्याचें काम अख्खे गोंयानूच काम चालू आसा आनी तेंच्यांनी तो रस्तो कट केला परत करता आनी परत कट करता आनी सगळो धुल्लो जाला आनी रस्त्याच्या सायडीन सबंद ती माती आसा आनी लोकांक धुल्लो जातकूच फुडलें कितें कळना आनी ते स्लीप जाता. थोडे 2 व्हिलरवाले स्लीप जावन पडटा त्या धुल्ल्याचेर. एटलीस्ट तेजेर उदक तरी मारपाक जाय. ओके. आनी आतां जे ओके आतां बसीच्या ड्रायव्हराक तशें कांय लागूंक ना आनी ते थारींतल्या लोकांकूच कांय लागूंक ना कित्याक ते गाडी नवी आसल्या कारणान तेजे एअरबॅग फुल्ले आनी तांकां कांय जावंक ना पूण गाडी दोनूय डॅमेज जाले. सांगा आनी कितें जालें एक्झॅक्टली तें सांगा. दयानंद तुकाराम राणे इब्राम. कितें जालें? आमी म्हापशेच्यान येताना काय ना येयले आनी अस्नोड्या सुदांक आमी गाडी काडली आनी हय पावता म्हणटा आमकां एक 20-25 मिनट 26-25 जातली अंदाज. आनी तितल्यार येताना आमी काय ना स्पिडीन येयलो आनी हेणी धक्को दिलो तेन्ना आमकां कळ्ळी गाडी आमची मारली तेणी म्हणून. आनी गाडी आमची ते फुडले व्हील बी तुटावन बी सगळे अशी ओडत गेली आनी त्या दुर्गाक रावली. ओके. आतां साधारण कितले लोक गाडयेन आसले साधारण अंदाज? तरी पण 25-30 तुमच्या ड्रायव्हराक बी कितें लागला? थोडे मातशे लागले. आनी पॅसेंजराक लागले? पॅसेंजराक थोडे लागले. ओके. आनी हो थार कोण चलयताले खबर आहा कितें? ते काय खबर ना ते पळोवंक ना. ताका धरलो? हय.